पयलेच फावटी गोवा बजेट 2020-21 हाजेर सजेशन्स आयडियाज मागपा खातीर आमी वेब पोर्टल लॉन्च केल्लो आसा. आयच्यान स्टार्ट जातलो तो 31 तारखेपर्यंत आमी सगळ्या लोकांच्यो आयडियाज कितें आसा, सजेशन्स कितें आसा ह्यो सगळ्यो पोर्टलाचेर घेतल्यो वयतल्यो. सगळ्या लोकांक सहभागी करून घेवच्या खातीर देर इज अ यंग टॅलंट इन द स्टेट ऑफ गोवा, स्पेशली इन द वेरियस फील्ड. आमी 31 तारखे म्हणजे डेली जितक्यो आयडियाज जितक्यो शेअर करतले आमी, इवन दो ताका म्हटल्यार कोणाकूय अटॅचमेंट दिवपाक जाय, देर इज अ प्रोविजन नॉट ओनली द रायटअप बट समवन सेंड अटॅचमेंट सरपाक जाय, त्योय आमी अटॅचमेंट्स दवरपाचें प्रोविजन केलां. अशा हांव पयलीच फावटी बजेट जो आसा तो स्वताहून तयार केल्ल्या कारणान सगळ्यां कडल्यान अशा पद्दतीन सर्वसमावेशक, इवन दो आमी म्हणटा की विरोधकांनी सजेशन्स दिवची हाजेर. इट इज नॉट म्हणजे पॉलिटिशियन्स जे आसा हे टिका करप सोंपें आसता विरोधकांक, नॉट ओनली द पॉलिटिक्स. NGO जे आसता, NGO जे खुबश्या कामांनी सगळी बंद उडयत आसता, वेगवेगळी कोर्टांनी फायल करीत आसता, तांची बरी सजेशनां जी आसा पळय न्ही आमी वेलकम करता. प्रेजेंटेशन हे थर्सडे 6 तारखे दीस बजेट प्रेजेंटेशन जातलें. खरें म्हणजे बजेटाचेर जॉब परत आमी म्हणटा तशें म्हणजे जॉब क्रिएशन हो फोकस आसूं शकना बजेटाचो. बजेटाचो फोकस जो आसा पळय न्ही, इट इज एन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट. फायनान्स कमिशना कडेन आमी परत मागल्या की 2022 उपरांत फुडलीं 5 वर्सां जी आसा पळय न्ही हे आमकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय.